गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जे बजेट मांडिल्लें आसा ते अत्यंत सामान्य लोकांचे बजेट जावन आसात. खूबश्यो काही गोष्टी एक वेगळे बजेट म्हणजे एक खूबश्यो काही गोष्टी खास करून जे भूमिपुत्र जे आसात त्यांचेर खूप अन्याय जाल्लो आसा. एक सुंदर अशी एक न्याय आणि रिलॅक्सेशन आज बजेटाच्या माध्यमांतल्यान दिल्लें आसा. कारण आयिल्ले गेल्ले प्रत्येक फावटी कोर्ट कचेरीक धांवचें पडटलें. कोण तरी शेजारी कंप्लेन करता, कोण तरी बाकी सगळे काही गोष्टी करता. हें जावपाक जायना आनी म्हणूनच जो सरकारी जे अधिकारी जे आसात तांचेर सुद्दां थोडोसो ताण कमी जातलो. कारण हियरिंग जे आसात कामां खूब आसात, वेब खूब आसात आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जर काही गोष्टी रिलीफ जर मेळटा जाल्यार ते अत्यंत म्हत्वाचें आसा. अत्यंत दुसरो म्हत्वाचो विशय म्हणल्यार जो उदक उदकाचेर एक फोकस केलो आसा. उदका खातीर खुबशे लोक म्हणजे जितले तास उदक येवपाक जाय आनी वॉटर इज अ लायफलायन आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें बजेट अत्यंत म्हत्वाचें आसा. बजेट डिपार्टमेंटान आय एम व्हेरी हॅप्पी दॅट 3 चेअर्स आमच्या थिएटर आर्ट कॉलेजीन दिल्ले आसात. त्याच बरोबर आमचे म्युझिक फिल्डान दिल्ले आसात आनी युनिव्हर्सिटीक दिल्ले आसात. जो छत्रपती शिवाजी महाराजाक एक आदर्श म्हणून हांव पळयतां. तिवीच खुर्ची आज गोंयचे युनिव्हर्सिटीन भितर आज दिल्ले आसात. बाकीच्यो शेतकऱ्यां खातीर सगळ्यो साधन सुविधा आसा. एक एकंदरीत जर एका शब्दान जर ओवरऑल जर उलयत जाल्यार अत्यंत सर्वसामान्यांचें हें बजेट जावन आसात. आतां हें बजेट आमी सादर करतात पण एक्चुअली तें वस्तुस्थितीन जर हाडटले जाल्यार अधिकाऱ्यांची आणि तुमच्या सगळ्या सारकेल्यांची अत्यंत महत्वाची साथ गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक जाय. कारण ज्या जाग्याचेर काही गोष्टी इम्प्लिमेंटेशन जायना तो आवाज उठोवन ते लोकांपर्यंत पावप हें तुमचें आमच्या सगळ्यांचें हें कर्तव्य जावन आसा. आणि जो केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान थोडेशे इवन खास करून म्हणजे एकलव्य मॉडेल रेजिडेन्शियल स्कूल जे आज म्हज्या प्रिय मतदारसंघान येता तें ऑलरेडी 30 कोटी रुपये आमकां सेंट्रलान त्या संदर्भात जागेची सुद्दां एक्वायरमेंट जे प्रोसेस जो आसा तो ऑलरेडी आमी सुरू केल्लो आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे बजेट हे बजेटमधील एक अत्यंत असो स्पेशल बजेट आसा अशें ह्या वेळाचेर हांव म्हणटां. सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू इन्कम आता ज्या तरेन गोंयचे मुख्यमंत्र्यान जशें बजेट आनी तांणी प्रेडिक्शन केल्लें आसत, प्रोजेक्शन केल्लें आसा हेजें डिटेलिंग हांव तुका सांगपाक शकना कारण आय हॅव नॉट प्रिपेर्ड दॅट बजेट. हो क्वेश्चन तुमी जो आसा तो मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय. कारण म्हजे एक रिलेटेड जे 4 डिपार्टमेंट जे आसात ती 4 रिलेटेड डिपार्टमेंट मॅक्सिमम वी हॅव डिसायडेड टू पूल ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेंटर. मायनिंग कॉर्पोरेशन करपाचें दॅट इज अत्यंत एक महत्वाचो विशय जावन आसात. आनी आज मायनिंग डिपेंडंट जे लोक आशिल्ले हें ना जाल्यार तें शेवट गोंयचो मुख्यमंत्री एका निर्णयाचेर येवन पडलें तें खरें म्हळ्यार स्वागत करपाची गरज आसा. आतां मायनिंग कॉर्पोरेशनान डिटेल कितें आसतलें, कशे तरेचें ऑप्शन जातलें, कोणा कडेन भितर ताका स्टॅक होल्डर्स आसतलो हें नंतर डिटेलिंग गेले नंतरच आमी कळटलें. पूण आज रिलीफ आज लोकांक दिल्लो आसा आनी खास करून आमच्या परच्या कॅबिनेटाक सुद्दां मायनिंग जे ऑप्शन जे आसा तें ऑप्शन सुद्दां करपाचे कॅबिनेटाक निर्णय घेतलो. मग हे इम्प्लिमेंट जातलें कित्याक थोडेच म्हयने उरल्या. डेफिनेटली हांवें तेंच म्हणिल्लें आसा. हें जर इम्प्लिमेंटेशन जर जातलें जाल्यार अधिकारी एक खूब महत्वाचो विशय जावन आसा. आमी मंत्री येनातल्यान किंवा आमदार येनातल्यान हे सातत्यान फॉलोअप करत आसात. रात दीस ते काम करतात. फक्त हो प्रोसिजर जो आसा तो मुखार व्हरप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी घेवपाक जाय. ज्या कामा खातीर तांची आज नियुक्ती जाल्ली आसा त्या कामाची ताणीन लोकां खातीर जांकां ते सॅलरी आज लोकांच्या टॅक्स पेयर्सांच्यान ताका मेळटात त्याचो त्यांनी भान दवरपाक जाय. आनी हें जर तांच्यांनी जर काम जर केलें जाल्यार डेफिनेटली हें जावपाक शकता. आनी हेजो चावी जी आसा ती गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. न रजा घेता सुटी बिटी सगळें बंद करपाक जाय. कारण आमी सगळ्यांचें काम प्रायवेट इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जर आमी एक मॅनेजमेंट लेवलाचेर जर काम जर करून आयला हांव भुरगो आमकां 24 अवर्स ड्युटी आसता. रातचे 3-2 सुद्दां आमी आज काम केल्लें आसा. अशे तरेचें काम ह्या गोंयच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचें बजेट जें काल सादरीकरण जें केल्लें आसा ताका सरळ तें गोंया खातीर लोकां खातीर ताचो फायदो जावपाक शकता.